सोबितीकरण केल्या सांत आंद्रेच्या इगर्जेचे तळे भितर सिवरेज घुशिल्ल्यान ते बुरशें जाला। इतलेंच न्ही तर सिवेजीच्या उदका बरोबर रासायनिक उदक भितर रिगिल्ल्यान भितरलें नुस्तें मरपाक लागलां। पालिकेन बेगोबेग हाची दखल घेवन गंभीर पावलां उबारची थळाव्यांनी मागलां। सांत आंद्रे इगर्जीचे हे तळे थळावो आमदार आनी चर्चीच्या पादिगारान मेळून तळ्याचे कांय वर्सां आदीं सोबितीकरण केल्लें। पूण थळावे सांगतात ते प्रमाण कालच्यान ह्या तळ्यांत सिवरेजीचे म्हेळे आनी रासायनीक उदक येवपाक लागलां। तळ्याचें उदक भायर वचपाची वाट बंद जाल्या, देखून भितरलें नुस्तें मोठ्या प्रमाणांत मरपाक लागलां। कुशीक हायस्कूल आसा, विद्यार्थ्यांक हिवळाणी सोंसच्यो पडटात, लोकांची भलायकी इबाडपाचो भंय निर्माण जाला। This is something that has happened all of a sudden. Somebody has done something. But every year, the Minister Marvin has been taking personal interest to ensure that this area is totally clean. I remember around 7-8 months back, this whole lake which was sort of the same problem that cropped up, he cleared the whole area in this Wadam lake. Because in this Wadam lake, remember it has got some symbolic importance to it. Be it from the people visiting this area, or be it Visarjan or the college, whatever it is. So there are a lot of people who are walking here also. This whole area was beautified by the minister with one intention. Yes, let there be no total concretization. Let there be breathing lungs. And with that this was beautified. Now it has been noticed today morning when I was informed when I came to that some sewerage has entered in. I spoke to my minister, to our minister Marvin Goodino, and he immediately said, "Ligar, I am not concerned about anything. I will be coming on the side, and I want to see that everything is stopped." हे तोडे जे आमच्या इगोर्जीचे तोडे सांत आंद्रे इगोर्जीचे आमच्या फादर आंतोन दाकोस्तान तशेंच काल्लू साल्मेदा हो आमदार आशिल्लो पळय तेन्ना बीजेपीचो ताणें अप्रूवल करून हे तोडे जे पळय बेश्टे आसलेले हे मेंटेन केल्ले, हे काय बरे तरेन ब्युटिफाय केल्ले, काय बरे वॉकिंग पार्ट घातलेलो, अशे तरेन हे बरे तरेन नेटयलेले तोडे आयज ह्या तोड्याची दुर्दशा जाल्ली आसा। कारण भायली सेवरेज ह्या तोड्यांत भितर सरता आनी भायर सरपाची वाट जी पळय आसा ती बंद जाल्ली आसा। आनी ही बंद जाल्ल्या कारणान हें उदक भायलें येता ते सिवरेजीचें हांगा भरोन उरता आनी जे केमिकल येता कितें येता तें कांय खबर ना। आनी हे कालचे राती सावन हे वायट सगळे घाण ही येवन ही केमिकल ही सिवरेज भितर सरून हांगा पळोवंक येता कितलीशीं नुस्त्या 100-200 नुस्त्या 2 किल 3 किलोचे तामशे जे पळय आसा ते मरण आयज फुगलेले आसात। तर हांव मागता आमच्या प्रेसिडेंट जो पळय हिंगा आमदार आसा, हिंगा कावन्सिलर आसात, तो एक कावन्सिलर जो लिओ आसा तो रावता बायणा पण हिंगा इलेक्ट जाल्लो आसा, ताणें हाचेर लक्ष दिवचें। कारण ही कशी कित्याक लागून मेल्यात, ही सेवरेज खंयच्यान हिंगा भितर येता ही ताणें इन्क्वायरी करची आनी ही नुस्तें कित्याक लागून मेल्यात तांची चवकशी करची। इतली नुस्त्याक पडोवन ह्या आमच्या सेटंडरी कॉलेज आसा हांगा भुरग्यांक ही वास येता, हिंगा लोक आपली एक्सरसायज करतात, वॉकिंग करतात, हे घाणीन तांकां एक्सरसायज करपाक तांकां कितें तरी हेल्थाक माल पडूंक शकता। थळावे पालिकेन बेगोबेग हाची दखल घेवन पावलां उबारची असो उलोय सांतानान मारला। जाल्यार कायतान झेविराच्या कोतान उदक गरम जाल्ल्यान नुस्तें मरता। सिवेजीच्या उदका विशीं तो सांगता, खंय तरी सिवरेजीची पायपलायन लिकेज जाल्या आसूं येता, तपासपाक जाय। आयकात। ही सिवरेज आता ही सरावंडींग बिल्डिंग आसात, हे आख्खे नीव वाडे आसा, हे वाडे आसा आनी हे वाड्याचे जी पळय घाण आसा ह्या तड्यान भितर सरता। ह्या तड्यान भितर सरल्याच्या नंतर मागीर ती दोरयान वयता। आता तेन्ना ती दोरयान वयतली जाल्यार जी पळय भायर सरपाची वाट आसा, एक्झिट वे आसा, ती सारकी करपाक जाय। ही म्युन्सिपाल्टीन आपले कार्य करपाक जाय, कित्याक म्युन्सिपाल्टीन आपले लेबर धाडून जी पळय एक्झिट वे आहा ती समज बरे भाशेन समज पुरल्या जाल्यार ती क्लीन केली जाल्यार ही जी पळय घाण आसा ती बरे भाशेन भायर वयतली आनी दोरयान पावतली। मरप म्हणल्यार एव्रिलान नुस्तें एव्रिलान नुस्तें मरता हांगा। तें मरता कशें, तिका ऑलरेडी हायटेड उदीक भितर येना ताका लागून नुस्तें उदीक गरम जाता हें आनी एव्री एका नुस्तें मरता। सिवेजीचें उदीक काल ऑलरेडी येयल्ले ते काल ऑलरेडी चॅकअप जालो, ते चॅकअप काडून घेतलो तेंच्यांनी। आतां ऑलरेडी आतांय काम चालू हांवें तेंचें पळय हांगा ते आतां सिवेज भितर येता ती ऑलरेडी बंद जातलो। लोकल अशें सोडटा अशें दिसता। लोकल म्हणल्यार लोकल पयलीं सोडटाले मरते, आज ऑलरेडी लोकल बंद। म्हाका दिसता पायपाची कितें प्रॉब्लम जालो नाल्यार सिवेज फुडें तर खंय ब्लॉक जाला। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।